क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, तुमकां सर्वांक कार्मेलीत फ्राद कार्मेल गुडो जेजू बाळकाचे पूर्ण शेतांतावन नामान पंतेकोस्ताक तयार जावन पवित्र आत्म्याचेर आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारच्याक आमी कार्मेलीत याजकांनी थोड्या विशयांचेर तुमच्या लागीं उलोवंक आमी आशेता. आनी आज हांवें विंचरलो विशय जावन आसा नवो जल्म. जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 वळ 1-8 हांगा आमी वाचल्यार जेजू निकोदेमाक परत जल्मले करीत तूं देवाचे राजाक रिक्षो नाय म्हणलें शिकवण जेजू क्रिस्त निकोदेमाक दिता. तर परत जल्मोवचें म्हणल्यार कितें? थोडे तेंपा आदीं हांव बेंगलोर तावन बॉम्बेक बसार प्रयाण करतलो आनी म्हज्या लागींच एकलो आशिल्लो तोय म्हज्या सांगातास बॉम्बेक प्रयाण करतलो. अशें आमी उलयत आसतना सांगूंक लागलो हांव क्रिस्तांव. हांवें ताका सांगलें हांव क्रिस्तांव. तो म्हाका विचारी तूं खंयचो क्रिस्तांव? हांवें ताका सांगलें हांव काथोलीक, रोमन काथोलीक. तो सांगूंक लागलो हांव बॉर्न अगेन क्रिस्तांव, परत जल्मल्लो क्रिस्तांव. म्हणल्यार एक बॉर्न अगेन म्हणल्यार तसले एक नवी एक इगर्ज आसा, नवो एक पंगड आसा. आनी तो सांगूंक लागलो हांव ह्या पंगडाक सरबल्लो. जर तर तुका ससनाचें जिवीत लाभा जाय तर आमच्या धर्माक ये, आमच्या पंगडाक ये, तुका जिवीत लागतलें. हांवें ताच्या लागीं विचारलें तर तुमच्या पंगडाक आयले वरीच म्हाका नवें जिवीत लागता गे? तो म्हाका सांगूंक लागलो बाबा तुवें कणगेलो पवित्र आत्मो तो वॅलीड ना. पवित्र स्थान तुवें परत घे जाय आनी पवित्र स्थान परत घेतले उपरांत तुजे वयर पवित्र आत्मो देंवतलो आनी तो वळ तुका जिवीत लागतलें. तें क्रिस्तांव जावन रोमन काथोलीक जावन तुका मेळना. त्या देखून म्हज्या पंगडाक ये, तुका आमी बरें करता. उपरांत मुंदरून वेतना हांवें ताका सांगलें सायबा हांव एक काथोलीक याजक. तुजे तसल्याक हांवें जायत्यांक पळयलां आनी हांव शिकयतां. सेमिनरींत आसल्याक हांव शिकयतां वा दुसऱ्यांक हांव शिकयतां. ताजे उपरांत हांवें परत जल्मोवचें कितें हाजे वयर एक ल्हानसो विमर्सो हांवें ताज्या मुखार दवरलो. तुमच्या घरांनी असले ग्रूप, असले पंगड येवन असो जावंक पुरो. तांणी तुमकां सांगून आसा पुरो तुमी आमच्या पंगडाक आयल्यार परत जिवीत तुमकां लाभतलें, परत तुमी जल्मतल्यात. त्या देखून आमच्या सांगाता येया. तर आज परत जल्मोवचें म्हणल्यार कितें हाजे वयर एक मोठ्यान शिकवण तुमकां दिवंक हांव आशेतां. नव्या सोल्यांत पेद्रून बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वळ 20-3 अशें सांगता. ससनाक जियेतल्या आनी बाळगतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जीवनपण लाभलां. हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगार अविनाशी मनशातावन तुमकां लाभलां. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, हो परत जल्म, नवो जल्म दिवचो कोणें? दिवचो देवान. आनी तो कसो दिला? देवाच्या उतरा मारिफात आमकां मेळ्ळा. तर देवाचे उतार खंयचे? जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 आमी पळयता वेळा काळा आदीं सोबद आशिल्लो, तो सोबद देव जावन आशिल्लो आनी तो सोबद आमचे संगी जियेलो म्हळ्यार तसो जेजू क्रिस्त. त्या देखून जुआंव बरयल्लो वांजेल अध्याय 1 वळ 12 आनी 13 ह्या रितीर आमकां शिकयता. आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्ताक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्मल्ली रक्त मांसा वरवीं न्हय बगार वा कुडीच्या वडण्या सैमंतावन न्हय बगार देवा वरवीं. त्या देखून परत जीवनपण वा परत जिवीत और परत जल्मोवचें म्हणल्यार
देवाच्या उतरा वरवीं आनी दुसरें हो शब्द मनीसांनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर पातयेणी दवरल्यांक हो जल्म लाभता. तर जेजू क्रिस्त तावन हो नवो जल्म लाभता. तर जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक कशें हो नवो जल्म आमकां तो दिता. सांत पावलोन तिताक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वोळ 6 आमकां अशें सांगता. आपल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही बगार आपल्या काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली आनी ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्थाना मरिफात ताणें आमकां दिली. आनी हाच्या वरवीं पवित्र आत्मो त्या नव्या भक्तिकांच्या मरिफात आमकां फावो जालो. तर मोगाच्या भावांनी भयणी सांत पावलो आमकां सांगता जेजू क्रिस्त आमकां नवो जल्म दिता. कशें म्हण सांगल्यार आमच्या करण्या वरवीं न्ही ताजी काकुळट. कशी ताजी काकुळट? खुर्सार मरण पावोन आमची सर पातकां ताणें दिली आनी अशें ताजे उपरांत आमकां तो पवित्र बसयल्लो पवित्र आत्मो तो आमकां ताणें दिलो. हाज्या निमती आमकां नवें जल्म लाभता. त्या देखून पयल्या सुवातेर जेजू क्रिस्तान आमकां सर्वांक दुयसे हर एक पावटी दिवंक सागी ना. जेजू क्रिस्तान एकच पावटी कुर्सार मरण पावलो आनी कुर्सार मरण पावोन पातकांचेर ताणें जैत वेलें आनी आम्हा सर्वांची पातकां ताणें धुवन काडली. ताणें परत मरा जाय म्हणून ना, परत परत कुर्साचेर मरण पावो जाय म्हणून ना. ताणें एक पावटी आपणाकच बली भेटयली आनी हाज्या निमती सर मनशा कुळाक पातकां तावन सुटका तो आमकां दिता. त्या देखून आमी पळयता जेजूच्या निमाणे जेवणा दिसा जेजू आपोस्तलांचे पांय धुताना सांत पेद्रूचे थंय येता. सांत पेद्रू जेजूक सांगता तुवें म्हजे पांय धुवचे गी, तूं मेस्त्री, हांवें तुजे पांय धुवेले आसले. पूण जेजू सांगता जर तर हांव तुका धुयना तर तुका म्हज्या राजांत रीग आसचें ना. आनी तो वळ सांत पेद्रू सांगता सोम्या म्हजे पांय कित्याक म्हाका सगळेंच धुव. तो वळ जेजू ताका सांगता जो कोण मनीस नाला तो नितळच आसा, ताजे पांय धुल्या पुरो. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी परत जल्म नवें जिवीत परत ह्या संवसारांत जल्म जाय तर जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र साध्य. जेजू क्रिस्तान आमची पातकां धुवन काड कुर्सार मरण पावून आमची पातकां धुवन काडली आनी दुसऱ्यान आमकां पवित्र आत्मो तो दिता. त्या देखून पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म आसा. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वोळ 11 अशें सांगता जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आनी देवाच्या आत्म्यातय नितळ केल्ल्यांत आनी पवित्र आत्म्यान आमकां नितळ केला. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो आमकां नितळ करतात. तर आतां पवित्र आत्म्यान आमी जल्मोवचे म्हळ्यार कशें? रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वोळ 5 अशें सांगता पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर देवान आपलो मोग मनशाच्या काळजांनी दराळ मापान वतला. त्या देखून हर एकलो मनशाक पवित्र स्थान घेताना देव दराळ मापान पवित्र स्थान वता आनी तशें आमच्या जिवितांत नवो जीव उपजोवंक नव्यान आमी जल्मोवंक शकता. तर हाचे तावन कसलो परिणाम? जर तर आमी नवो जल्म घेतला तर परत आमी जल्मल्या तर हाजो परिणाम कितें? हाजो परिणाम पयल्या सुवातेर दंवसारांतल्यान आमकां सुटका आसा. कोलोस्यकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वोळ 13 आमकां शिकयता जो कोण पवित्र स्थान घेतला, जो कोणें पवित्र आत्मो घेतला, जो कोण जेजूक तो पात येता देवसार ताजे तावन पळून धांवता. देवसाराक ताजे वयर कसलेच अधिकार आसचे ना. त्या देखून परत आमी जल्मांत हांव देवात पवित्र आत्म्यात हांव जेजू क्रिस्तांत हांव देवाच्या कृपे वरवीं आमी जल्मातना देवसाराक थंय कसलेच अधिकार ना. दुसऱ्यान आम्हा सर्वांक सोडून लागता. परत आमी जल्मोवचे म्हणल्यार
आम्ही सर्वांनी तीच देवाची सोडवण स्वीकार करची. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वोळ 20 आनी 4 आमकां शिकयता. तशेंच एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वोळ 7 आमकां शिकयता आमकां सोडवण देवातावन लाभता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वोळ 7 आमकां शिकयता जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां पदकांच्या बोक्सांनी लाभला. तशेंच आमची देवाची कृपा भरपूर मापान आमी जोडटा. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, परत जल्मल्या करीत सस्ताचें जिवीत वा देवाच्या राजाक तुमी रिगोवंक शकनात. ताजो अर्थ जावन आसा देवाच्या कृपे विणें आमी देवाचो मोग, देवाची कृपा आनी देवा थंय पावोवंक शकना. तर संपोवच्या पयलें नवो जल्म म्हणल्यार देवाची कृपेन आमी जल्मोवचें. नवो जल्म म्हणल्यार देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी परत जल्मोवचें आनी देवा बापाक आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान ताका नामान करचो, ताजे ते एक रिलेशनशीप दवरचें, ताजे लागीं उलोवचें. नवो जल्म म्हणल्यार देवाचें तें पवित्र जिवीत आमचें जावं घेवचें, संवसारी जिवीत न्हय, देवाचें जिवीत. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी थोड्याच दिसांनी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी आचरण करता. देवान इगर्ज मातेंत धाडिल्लें तें सर्व बोळ पवित्र आत्म्या वरवीं देंवल्लें तें बोळ हाजें फेस्त आमी आचरण करता. त्या देखून ह्या फेस्ताक तयार जावन परत आमी जल्मया. देवान आमी पवित्र स्थान घेताना आमकां कृपा दिल्या, पवित्र आत्मो दिला. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन त्याच एकानिजा देवाक मान करया, त्याच एकानिजा देवाक आराधन करया आनी अशें आमच्या जिवितांत बलिश्ट जावया. आनी अखेरेक एक ल्हानशें मागणें आमी सर्व मागया. सर्व आमचे हात आमी जोडया आनी दोळे आमचे धांपया. मोगळा बाबा, ह्या संवसारांत आवय बापेच्या आदारान तुज्या कृपेन हांव जल्मलो. ही म्हजी कूड म्हज्या आवय बापायत म्हाका मेळ्ळी, पूण हांव परत जल्मोंक आशेता. तुज्या कृपेन, तुज्या बळान, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हांव परत जल्मोंक आशेता. तुजो पवित्र आत्म्याचे सक्तीन म्हाका बर तुजे थंय एक जावंक, तुज्या खातीर जियोंक आनी तशेंच म्हजें जिवीत तुज्या खातीर व्हरोंक जाय जाली कृपा तूं आमकां दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता.